निक वोयचिच हो ऑस्ट्रेलिया देशांत जल्मल्लो एक फामाद दिव्यांग मनीस. हाची खबर तुमी वाचली आसतली, पळयली आसतली. टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम हे परिस्थितींत तो जल्मल्लो. म्हणजे जल्मातूच ताका दोनूय हात नासले, ताचे दोनूय पांय नासले. निकाक आपल्या जिवितांत जायत्यो अवघडायो कोस्ट ताका सोंसूंक पडले ही ताचे परिस्थितीक लागून. ताच्या बरोबरचीं भुरगीं ताची फकाणां कोत्तालीं. तो सदांच दुखां बरीत आसतालो आनी देवा लागीं मागणें कोत्तालो, देवा म्हजे हात वाडोय, म्हजे पांय वाडोय. निकाक आपल्या जिवितांत कसलोच भरवंसो नासलो आनी 8 वर्सांचो आसतना आपलें जिवीत तो सोंपोवंक येवजितालो. पूण घरच्यांचो पाठिंबो, घरच्यांचो सहकार ताचे सोबीत आसलो, घरच्यांचो विस्वास ताचे सोबीत आसलो. घरच्यांनी ताका बागाक घेतलेलो आनी ह्याच खातीर निकाच्या जिवितांत भरवंसो येता. आतां नीक आपली ही परिस्थिती दिनवासनेच्या आनी भावार्थाच्या नदरेन पळयता. 17 वर्सांचे पिरायेर लायफ विदाउट लिम्स ही संस्था तो घडोवन हाडटा आनी हे संस्थे वरवीं दिव्यांग भावा भयणांक तांच्या जिवितांत भरवंसो हाडटा. वेगवेगळ्या देशांनी वचोन एक मोटिवेशनल स्पीकर, उर्बा हाडपी उलोवपी जावन सगळ्यांक खेरीत भाशेन तरणाट्यांक तांचें जिवीत अर्थाबरीत करूंक, तांचें जिवीत बरवाश्यान भरूंक तो तांकां हुस्कायता. सगळ्यांक देवाची एक खेरीत येवजण आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जण एकल्यान ती सोदून काडूंक येता अशें तो आपल्या उलोवपांनी म्हणटालो आनी सगळ्यांक तो भरवंसो हाडटालो. दिव्यांग मनशांक, दिव्यांग भावा भयणीक भागाक घेवंक तांकां भरवंशान भरुया हो आमचो नोवेनाचो विशय आमचे मुखार एक आव्हान दवरता. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां की सगळ्या सुवातांचेर दिव्यांग भावा भयणीक भागाक घेवंक तांकां सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक हें आजुनूय एक सपनूच उरलां. तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून तांकां समाजीक, आर्थीक, राजकरणीक, शिक्षणीक तशेंच धार्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मळार पयस दवरल्यांत. असल्या संदर्भान आयचें देवाचें उतर आमचें मन उजवाडायता आनी आमच्या दिव्यांग भावा भयणीक भागाक घेवंक तांच्या जिवितांत भरवंसो हाडूंक आमकां आदार करता. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी अशें सांगता, जेसेच्या मुळाक एक कोमरी फुंट्टली, ताच्या पाडांतलो उपजून एक रोंपो फळां दितालो. जेसे दावीद पातशायाचो बापूय. आनी इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक सांगता, जरूय दाविदाची राजवडकी अशोक्त जावन मरूंक पावलेली आसा, तरूय ती केन्नाच सोंपची ना. तांतलो मदलो एक महान राजा
उत्पन्न जातलो आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ही ताची बाखणी साकार जाली. हें सांगून इजायस प्रवादी इज्रायल पोरजेक बोरवाश्यान बोत्ता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, आमचे मोदें आमी आमच्या दिव्यांग भावा भयणीक असोक्त आनी बोरवांसो नासलोली परी पळयता. समाज तांकां पयसायता आनी कुटुंबांत ती आमकां ओजी कशी दिसतात. पूण दर एका मनशान समाजांत तशेंच कुटुंबांत तांकां तेंको दिलो जाल्यार, तांचेर विश्वास दवरलो जाल्यार तांच्या जिवितांत हो बोरवांसो मेळटलो. शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू बापाक दिनवासता आनी म्हणटा, तुवें सुर्गीच्या राजाचे गूट दैवीक गूट जाणारांक लिपयले आनी ल्हानाक उक्ते केले. धर्मशास्त्री आनी फारिजियो जेजू सोडवणदार म्हूण जाणा जावंक तांच्यान जावंक ना, ते विसरले. पूण असोक्त गरीब मनशां जेजू सोडवणदार म्हूण तांणी मानून घेतलो. अशेंच आमची दिव्यांग भावा भयणां ती असोक्त तांकां शिकोवप ना, तांकां गिन्यान ना अशें म्हणून आमी तांकां लेखता. हें चिंतप आमच्या मनांतलें आमी काडूंक जाय. दिव्यांग भावा भयणी कडसून आमच्यान जायतें शिकोवंक येता. दर एक दिव्यांग मनीस आमकां मोगान सोंसणिकायेन एकचारान जिवंक ती आमकां शिकयतात. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, बागयोंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत, आपल्या मिशनरी जिवितांत दिव्यांग भावा भयणांक तांकां बागा घेतले. तांच्या जिवितांत ताणें बोरवांसो हाडलो. हें आमकां ताच्या चिटींत आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच ताच्या सांगात्याच्या बरोवपांत आमकां हें थावें जाता. जेन्ना फ्रांसीस शावेर जपानांत गेलो, थंयसर बेर्नादो नांवाचो हो जापानीज तरणाटो ताका मेळ्ळो आनी हो बेर्नादो बेरो आनी मोनो आसलो. फ्रांसीस शावेर ताचें सवें जायतें बरेंपण दाखयतालो. दर दिसाक पुस्तकाचेर बरोवन फ्रांसीस शावेर जेजूची बरी खबर ताका सांगतालो, दोतोन तो शिकयतालो. आनी सवकाच बेर्नादोन जेजूक स्विकारलो आनी बावतिज्म घेतलो. आनी कांय दिसां उपरांत बेर्नादोचे कान उगडले, ताका आयकूंक येतालें. ताची जीब सुटली, ताच्यान उलोवंक जातालें. हे परी फ्रांसीस शावेरान बेर्नादोच्या जिवितांत बोरवांसो हाडलो. तेच परी पुर्तुगेज इतिहासांत पोर्चुगीज क्रॉनिकल्स आनी सांत कोरोनाच्या बरोवपांत आमकां वाचूंक मेळटा की फ्रांसीस शावेरान मालाका वाठारांत, आतांचे मलेशिया, थंयसर एका कुड्ड्याक 20 फावो केली. हे भाशेन फ्रांसीस शावेरान आपल्या मिशनरी जिवितांत दिव्यांग भावा भयणांक बागा घेतले. तांच्या जिवितांत तांकां बोरवांसो दिलो. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, पाप साहेब फ्रांसिसान 2021 वर्साक डिसेंबराचे 3 आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिसाक दिव्यांग मनशांक, दिव्यांग भावा भयणांक हे भाशेन उलो मारलो. इगोर्ज माता खोऱ्यांनीच तुमचें घर. ह्या घरांत सगळ्यांक
एक एक कार्य आसा आनी आमी सगळीं बरोबर इगोर्ज माता घडयता कित्याक जेजून आमकां सगळ्यांक आपल्या इश्टागतींत जोडल्यात. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, गरज आमी दिव्यांग भावा भयणीचें बळ वळखूंक, तांची शक्ती समजूंक, गरज आमी दिव्यांग भावा भयणीचे होक वळखून घेवंक, तांचे होक सगळ्या सुवातांचेर वळखून घेवंक आनी हे होक तांकां दिवंक. गरज आमी तांचें आसणें सगळ्या सुवातांचेर वळखूंक. गरज आमी इगोर्जेच्या समुदायाच्या गांवच्या आनी समाजीक वाटेन निर्णय घेतना ह्या आमच्या दिव्यांग भावा भयणांक भागा घेवंक. गरज आमी तांचो आवाज तांकां सोंपेपणी फावो करूंक आनी तो आवाज समाजांत उजवाडाक हाडूंक आमी जबाबदारी घेवंक. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, दिव्यांग भावा भयणांक आमी बागाक घेवया. तांच्या जिवितांत बोरवासो हाडूंक आमी वावरुया आनी बोरवाशाची यात्रा सांगातान चलुया. आमेन.